दीस सोमार ऑक्टोबराची 13 तारीख 2025. पहिले मसप सांब पावलान रोमाघरांक बरयल्ल्या पत्रांतले मसप अध्याय 1 वळ 1 तावन 7 पर्यंत. भावा भयणीनो, पावलान म्हणजे जेजू क्रिस्ताच्या सेवकान धर्मदूत जावन आपणायिल्ल्यान आनी देवाची सुवार्ता परगट करच्या कामाक वेगळो केल्ल्यान देवान मोग करतल्या आनी आपणाची स्वंत परजा जावंक ताणें आपणायिल्ल्या रोमा शहरांत आसलेल्या तुमकां सगळ्यांक बरोवचें. देवा आमच्या बापाची आनी आमच्या सुम्य जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमकां. ही सुवार्ता आदी म्हाका आपल्या प्रवाद्या मरिफात पवित्र पुस्तकी देवान बसायिल्ली. ती ताच्या सपुता आमच्या सुम्य जेजू क्रिस्ता विशयांतली. रक्ता मसा प्रमाणे तो दाविदाचे संततेसो, पूण पवित्र करता त्या आत्म्या प्रमाणे मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयल्या वेळा जावन देवाचो शक्तिवंत पूत म्हूण स्थापीत जाल्लो. ताच्या नांवाचे महिमे खातीर सर्व जनांगाक विधेयपणाचे म्हणजे भावार्थाचे वाटेक हाडूंक ताचे सवरवीं धर्मदूत जावचे देणे म्हाका लाभलें. जेजू क्रिस्ताचो लोक जावंक आपयिल्ले रोमा शहरांत आसले तुमी हाचे समजले. देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 98 1, 2-3 आनी 3-4. श्लोक. सर्वेस्परान आपली सडवण कळीत केल्या. सर्वेस्पराक एक नवें गीत गाया, कित्याक ताणें केल्यांत विचित्रां. ताच्या उजव्या हातान आनी पवित्र बावळ्यान जैत ताणें आपणायला. श्लोक. सर्वेस्परान आपली सडवण कळीत केल्या. सर्वेस्परान आपली सडवण कळीत केल्या. जनांका हुजीर आपली नीत ताणें उघडल्या. इस्रायेलाच्या घराण्यांतही ताका आसलेल्या विश्वासी मोगाचो ताणें उगडास काडला. श्लोक. सर्वेस्परान आपली सडवण कळीत केल्या. पृथ्वीमेर शेकान शेक आसलेल्या लोकान आमच्या सडवणदाराची सडवण देखल्या. सर्व भूनिवास्यानो, सर्वेस्पराक जय जय म्हणा. उल्हासान गितां गावून ताका हरसिया. श्लोक. सर्वेस्परान आपली सडवण कळीत केल्या. उद्गार. हालेलुया हालेलुया. आज तुमची काळजां दारूण करिनाकात. बगार सर्वेस्पराचो ताळो आयकयात. हालेलुया हालेलुया. शुभ वार्ता. सांलुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 11 वळ 29-32 पर्यंत. आपले भोंवतणी लोकां जमे सोडून येताना जेजू म्हणा लागलो, ही संतत नसटी संतत, ती खुणा मागता. मी जाय की योना प्रवाद्याचे खुणे शिवाय दुसरी खुणा तिका मेळाशी ना. जशें योना प्रवादी निनेवेकारांक एक खुणा जाल्लो, तशें मनशापुती जातलो एक खुणा हे संततेक. जडतेच्या दिसा दक्षिणेची राणी हे संतते सोवे उबी रावतली आनी हे संततेक गुन्यांवकार करतली. कित्याक साल्मांची जणवायची उतरां आयकोंक अर्दो संवसार पयस कन्न ती आयिल्ली. पूण साल्मा उपरास वर्तो हांगा आसा. जडतेच्या दिसा निनेवेचो लोक हे संतते सोवें उबो रावतलो आनी तिका गुन्यांवकार करतलो. कित्याक योनाची शिकवण आयकून निनेवेकारांनी आपली जिणी बदल्ली. पूण योना प्रास वर्तो हांगा आसा. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. आयचे सुवार्तेन दक्षिणेची राणी आनी योना प्रवादीचो उल्लेख आसा. साल्मावरायाची जणवायाची उतरां आयकूंक ती राणी अर्दो संवसार पयण करून येता. तिणें ह्या पयणाक जायते म्हयने घेतिल्ले जायचे. जायते कस तिणें वाटेर सोंसुल्ले पडले आसतले. तरी ती धैर्यसाणी नासता जेरुसलेमाक येता. देवान साल्मावरायाक दिल्ल्या देण्याचो जाणवायेचो वैयक्तीक अनुभव जोडचे खातीर.
पूण सुवार्थेन देवाची परिपूर्ण जाणवाय जेजू ते व्यक्त जाल्यारी ती स्वीकार करूंक लोक फाटीं सरता. योना प्रवादाची शिकवण आयकून निनेवेकारांनी ताची जिणी बदलली. पूण देवाच्या काकुळतीचे प्रतिरूप जाल्ल्या जेजूक आपणावंक लोक सुकोवन पडटा. आज देवाच्या उतरां मरेफात आनी पवित्र एवकरिस्ता मरेफात आमचे थंय येवच्या त्या जेजूक आमी कसलो गौरव दिता. आमी सदांच आमच्या मागण्यांत जर खुणां आनी रुजवात मागता तर आमचे मदें आनी त्या लोकां जम्या मदें कसलोच व्यत्यास आसचो ना.